नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रात तुमका येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. ZIOTLची नाफ्ताची पायपलायन बेकायदेशीर. माहिती हक्क कायद्यांतल्यान कोमुनिदादीच्या वांगड्यांनी माहिती हाडली उक्ताडार. उपजिल्हाधिकारी म्हणटा आपले कडेन प्लॅनच ना. कंपनी म्हणटा सगळे कायदे पाळ्यात. प्रियोळा गोव्याच्या कळपान घालो खवदळ. पंजडे गोरीकवाडो नामसवाड्या वयली पावसाळी पिकावळ काबार. 25 शेतकारांचे पोटार पांय. शेतकार मागतात लुकसाण भरपाय. पळयात रिपोर्ट. मोटर व्हेईकल इन्स्पेक्टरांचे पोस्ट अजून स्क्रॅप जावंक ना. मुख्यमंत्र्यांचे उतर शेळेले. काँग्रेसीचो दावो. स्क्रॅप केल्ले 200 मायनिंग सुपरवायझर बुधवारा सावन बसतले धरण्याक. काँग्रेसीचो तेंको. गोंय राज्य सहकारी बँकेचे संचालक दत्ता भट आणि शिरोडकराचेर OTS स्कॅमात घुसपल्यात म्हूण क्रायम ब्रांचीत कागाळ. कारवायेंतल्यान सुटचे म्हूण दोगूय मुळेक सोडून फळदेसाय पॅनलात. तामणकाराचो दावो. आणि खेळांत आदलो आर्सेनल आणि टॉटनहॅम हॉटस्पर आणि इंग्लंडाचो फुटबॉलर रॉन रिकेट्स आता खेळटलो धेंपोक. रिकेट्सान कबलातीचेर केली सय. रिकेट्साक लागून आय लीग आनीक लोकप्रिय जावपाची आस्त. आता खबरो विस्तारान. वर्सभर फाटी वास्को जी नाफ्ताची घडणूक घडिल्ली ती नाफ्ताची पायपलायनच बेकायदेशीर आसा अशी सनसनाटी माहिती उक्ताडार आयल्या. पायपलायन घालतना संबंधित अधिकाऱ्यांकडल्यान जाय ते दाखले घेवंक ना अशें कोमुनिदादीचो वांगडी नारायण नायक म्हणटा. मुरगांवचो उपजिल्हाधिकारी म्हणटा तांचे कडेन पायपलायनीचो प्लॅनच ना. ZIOTL कंपनी म्हणटा सगळें कायदेशीर तेंच केलां. ITI अंडर डॉक्युमेंट मागले म्हाका कांयच आसा आनी त्या डॉक्युमेंटान अशें प्रूव जाता की तेंगेली पायपलायन ती टोटली इलिगल आसा आनी गव्हर्मेंटान अनऑफिशियली सपोर्ट केल्लो आसा. जी इतली दुर्घटना जावन सुद्दां तांकां परतून जे पायपलायन चालू करपाक दिली ती एक व्हडली मिस्टेक आसा आनी हितून हे कांय ऑफिसरूय इनवॉल्व आसतले आनी हे आमचे पॉलिटिशियन लिडरूय इनवॉल्व आसतले. गव्हर्मेंटान हेजेर जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची आनी तांकां एक तर स्ट्रिक्टली तेंचे वॉच दवरून तेंचे कडल्यान जी इलिगलिटी जाल्ली ताका एक तर फायन मारून तांकां लिगलायज करचें ना जाल्यार तें फुल्ली बंद करचें. आतां हांवें तांकां मागलेले प्रोजेक्टाचे म्हाका फायल दिवची म्हणून ते म्हाका दिता सांगता की इन्सिडंटाचो रिपोर्ट तूं व्हर म्हणटा. अशें करून ते मिसगायड करतात आनी तांकां अशें दिसता म्हाका की हांव बेजारून तें सोडपाचें. पूण हांव तें सोडपाचें ना. म्हाका जो पर्यंत सगळे डॉक्युमेंट गावतले आनी तांकां हांव फॉलोअप करीत आसा तें हांव जालें म्हणटा तेंचेर PIL हांव फायल करपाचो आसा की खंयच्याच ऑथॉरिटीन तांकां परमिशन दिल्ली ना. इवन कलेक्टरान तांकां परमिशन दिल्ली ना पायपलायन घालपाक. कलेक्टरान ओन्ली परमिशन दिल्ली आसा जो प्रोजेक्ट तेंगेलो जुवारीनगर आसा जो स्टोरेज आहा तितले पुरत्याक तांकां परमिशन दिल्लें आसा. जे ITI डॉक्युमेंट म्हाका पळय मेळ्ळा तेजे वयल्यान म्हाका दिसून येता की तितले पुरते दिल्ले आसा. आनी हितूंक अशें दिसून येता हर एक ऑथॉरिटी आतां आपलो हात वयर काडून घेता की PWD सांगता आपणे परमिशन दिल्ली ना. मागीर तुगेलो नॅशनल हायवे म्हणटा आपणे दिल्ली ना. दुसरो फॅक्टरी बॉयलर्स म्हणटा आपणे दिल्ली ना. इवन एक्सप्लोजन तांकां दिल्लें आसा परमिशन तें प्रिंसिपलान दिल्लें आसा ते परमिशन दिता ते म्हणजे अशें तेंचेर कोणाचेंच परमिशन ना. पूण हांव अशें इतकें म्हणपाक सोदतां की येदो व्हडले इन्सिडंट जावन सुद्दां आयज गव्हर्मेंटान तांकां परतून तेंगेले डॉक्युमेंट चॅक करनासतना परतून कशें परमिशन दिलें. ही पायपलायन फुल्ली इलिगली हांगसर हे केल्ली आसा. तुमचे कडेन हेजो प्लॅन आसा काय कितें हांगसर मडगांव डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर टिमी कडेन प्लॅन जावन नाजाल्यार ते पायपलायनींग लायसन्सीस आहा दिल्या काय कितें हेजे सगळे डॉक्युमेंट्स हांगा दवरल्या काय कितें तुमी. जे पायपलायन जेन्ना घालता ताका जी परमिशन्स आसता त्यो वेगवेगळ्यो ऑथॉरिटीज दिता आनी आमचें ऑफिस तशें परमिशन्स दिना. अंडर एक्सप्लोजीव एक्ट्स कलेक्टरेट जी सावथ गोवा आसा ती कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी तांचे कडेन जे तांच्यांनी सगळें ते डॉक्युमेंटेशन फायल करून मागीर ते परमिशन दिता. तशेंच अंडर फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स लोकल पंचायत म्युनिसिपालिटी तांचे एरियेच्यान जी पायपलायन वता न्ही ते तांच्या ज्युरिस्डिक्शना प्रमाणे परमिशन्स दिता. हेजो हे लायनीचो प्लॅन बीन कितें आसतलो काय कितें. कलेक्टरेट सावथ गोवा वचत जाल्यार तुमकां मेळटलो तो. प्रियोळा गोव्याच्या कळपान खवदळ घालो.
पंजडे, गोरीकवाडो आणि नामसवाड्यावयली लोकांची पावसाळी पिकावळ गव्यांनी काबार केल्या. ह्या गव्याक लागून 25 शेतकार सध्या कपलार हात धरून बसल्यात. फाटल्या 7-8 दिवसांसान हो उपद्रव चल्ला. चवथ लागीं असताना भाजयेची पिकावळ काबार केल्ल्यान शेतकार सरकार आनी राना खात्याकडच्यान लुकसाण भरपाय मागतात. राना अधिकारी म्हणटा लोकांनी पयलीं कागाळ करची, उपरांत अधिकारी पळोवणी करून भरपाय थारायतले. पळयात विवेक प्रभूचो हो रिपोर्ट. ही पळया गव्यांनी पिकावळ कशी काबार केल्या ती. 25 शेतकारांचेर ही परिस्थिती आयल्या. प्रियळ वाठारात पांजडे, गोरीकवाडो आणि नामसवाड्यावेली शेतां भाटां गव्यांनी काबार केल्यात. आमी जवळ जवळ 25 शेतकारी हांगा लागवड करता भाजीपाल्याची. हांगा पावसात तवशी पिकयतात. भेंडे, दुदी, काराती, मुळे आणि हेर भाज्योय लोक काडटात. थंयच्या लोकांचे हे पोटाचे साधन. गव्यांनी काजू आणि आंब्याची गारफा सुद्दां काबार केल्यात. आमकां सरकारा कडल्यान कितें तरी मदत मेळची. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान जावं, एग्रीकल्चरा कडल्यान जावं, कृषी मंत्र्या कडल्यान जावं, स्थानीक आमदारा कडल्यान, मंत्र्या कडल्यान आमकां, सहकार मंत्र्या कडल्यान आमकां आदार मेळचो. शेतकऱ्यांचें सामकें मोठें नुकसान. फक्त गव्याच न्हय, माकड, खेती आणि रानडुकराचोय हांगासरल्या शेतकारांक नित्याचो उपद्रव. ते सामकें डेंजर आसा. ते सामकें मारपाक येता मनशाक. सामकें मनीस पळयतना ते सामकें हमलो करता मनशाचेर. आमी बिहेव आमचे हितून काम करता शेतान, पूण आमकां पीक खावपाक मेळना. आता सरकारान नाजाल्यार राना खात्यान लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण शेतकार मागतात. उपकार करून हेचेर चडांत चड लक्ष केंद्रीत करून सरकारान ही नुकसान भरपाई दिवची अशें म्हाजो रिक्वेस्ट तुमकां आसा. थळावो राना अधिकारी म्हणटा की लोकांनी पयलीं राना खात्या कडेन कागाळ करची आणि मागीर अधिकारी पळोवणी करून लुकसाण भरपाय थारायतले. आतां वायल्ड एनिमल्सांनी जर डॅमेज केला जाल्यार पयलीं सद्या तेंच्यांनी आमकां इन्फॉर्म करपाक जाय ताबडतोब. आमकां इन्फॉर्म केलें म्हणटकीर आमचे कमिटी आसा, तितून मामलादार आसा आनी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा. आमी तांकां इन्फॉर्म करतले, इन्स्पेक्शन करतले, फिक्स करतले डेट विथीन 3 days. आनी वचून आमी त्या दिसा सोमते डायरेक्टली वचून ते पळयतले आनी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एवेल्युएट करतलो. आनी वॉट एवर दे आर एंटायटल्ड वील सेंड दॅट रिकमेंडेशन टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो अशें गव्हर्मेंट येता पळय न्ही आनी पिड्यार जाता हें लोकांची शेती जमीन ताका लागून फॉरेस्ट कितें तरी हें करतले हेजेर. ना एक्चुअली आतां तुका गव्हर्मेंटान जायते स्किमी धरल्या न्हू. तुका हेजेर सोलर फेन्सिंग करीत जाल्यार तुका कोणें येना, एनिमल वायल्ड एनिमल येना. आनी 90% सबसिडी आसा फॉर सोलर फेन्सिंग. तेजेर ते येवपाचें ना 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 येना. कित्याक आतां आमी खूब कडेन पळयल्या सोलर फेन्सिंग घातलें तेंची कोणाची कंप्लेन ना. देर नो कंप्लेन्स. कसलेच वायल्ड एनिमल येता म्हूण. फोंडेच्यान आमचो रिपोर्टर विवेक प्रभू. येरादारी खात्यांतले मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टराचे पोस्ट अजून स्क्रॅप जावंक ना असो दावो प्रदेश काँग्रेसीन केला. आपणे हे पोस्ट स्क्रॅप करपाक सांगला म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान कांय दिसां फाटीं म्हणिल्ले. पोस्ट स्क्रॅप केल्ले 200 मायनिंग सुपरवायझर आझाद मैदानाचेर बुधवारा सावन धरण्याक बसपाचे आसात. तांकां काँग्रेसीन तेंको दिला. लायसन्स फी भरूंक नाशिल्ले कॅसिनो बंद करपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. काँग्रेसीचे आमदार लाडली लक्ष्मीचे फॉर्म येतले म्हूण रावल्यात. फाटल्या दिसांनी तुमी आयकलेले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट RTOचे ते 29 पोस्ट कितें येयलेले ते आपूण सगळे ते स्क्रॅप केले म्हणून. बट अजून पर्यंत ते भुरगे बाबा कामाक वयता. स्क्रॅप जावन अशें ना. म्हणल्यार तेजे फक्त इतलेंच कितें घालता तो फक्त भंय घालून दवरता सगळ्यांक आनी फक्त आपली मोनोपली. आयज ताका खंय तरी म्हाका दिसता ते एक घमंड येयलेलें आसा. कित्याक लोकांनी ताका एक क्लियर मॅन्डेट दिल्लेलें आसा. आयज क्लियर मॅन्डेट दिल्लेले गव्हर्मेंट खूब कडेन आसा. फाल्यां जे धरणाक बसतले ते धरणाक आमचो आख्खे काँग्रेस पार्टीचो तशेंच आमचे यूथ काँग्रेसीचे आमचे ऑर्गनायझेशन सगळे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन काँग्रेसीचे आमचे सद्याचे आसा ते आमदार बाकीचे सगळ्या लोकांक आमी इन्फॉर्म केलेले आसा आनी सगळ्यांनी ह्या भुरग्यांक पाठिंबा दिवपाचो डिसिजन घेतलेले आसा. ज्या कॅसिनोनी फी भरूंक ना तेचेर कारवाय जावची अशी मागणी आहा तुमची. कारवाय जावची हांव म्हणना. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हावजान सांगिल्लें. तुमची तुमचे बंद जावपाक कॅसिनो शुड बी स्टॉप. येस कोण पयशे फारीक केला तेणें काडलो बंद जावपाक जाय. ताणें आनी एक म्हटलेलें की इफ दे डोंट पे and whoever goes on to play on that casino they would be arrested. They would be arrested. It is a so you also I want them to be arrested. काल कझिनोंत इवन कझिनोंत म्हाका दिसता एकलो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली हेळ्ळा काल न्ही दिस 2-3 days only सावथान ruling or opposition ते नाका काय ना फकत रुलिंगाक फॉर्म दिवपाची आनी कितें करपाची ही डेमोक्रेसी लोकशाही म्हणटी काबार करपाची हो प्रयत्न चालू आहा. आय हॅव नॉट सीन द फॉर्म.
Elected representative says that he has not seen the form. आता लेटेस्ट आता इश्यू म्हणटा आमगे एपेक्स बँकाचो 9 मेंबर जाले थिंगा तेंगे 2 जाणां फोडले आनी कितें केलें हे आनी कांय ना. इट इज अ बॅकडोर एंट्री फॉर अब्सोल्यूट पावर्स. Do you feel that the BJP government is discriminating against Congress MLAs? He is setting a precedent of discrimination. He has set a precedent. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.